लाटंबारचे पंचायतीचे पोटवेंचणुकेत कोण जिखतलो हाचे कडेन मतदारांचे लक्ष लागला। लाटंबारचे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 3 खातीर ही पोटवेंचणूक जाता। आयतारा सकाळच्यान मतदानाक सुरवात जाल्या। लाटंबारचे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 3चे आदले पंच वांगडी पद्माकर मळीक हांची जिल्लो पंचायतीचेर निवड जाल्या। तांणी राजीनामो दिल्ल्यान ही सुवात रिती जाल्ली। पोटवेंचणूक जावपी वॉर्ड 3 मदीं 686 मतदार आसात। ह्या वॉर्डांतल्यान 2 उमेदवार वेंचणूक लढयतात। सोमारा मतमेजणी जाले उपरांत कोण जिखतलो ते स्पश्ट जातले। सगळ्या सतेरी केबळ देवीक नमन करून आयज आमचे माझे बूथ नंबर विलेज पंचायत लाटंबारचे वॉर्ड नंबर 3 आयज आता बाय इलेक्शन जाता। मी फाटल्या एका झेडपीक सगळ्या लोकांच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान झेडपी इलेक्ट जाल्या कारणान म्हाजी रिजायन दिले आनी तेका लागून आयज इंडिविज्युअल फक्त एकाच वॉर्डाचे आयज इलेक्शन आसा। हे इलेक्शनाक आमच्या गांवचे 2 जाण कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा। पूण म्हाका दिसता लोकांक पूर्ण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा। आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या जे कारकिर्दीन जे कितें काम प्रत्येकाच्या घरापर्यंत जे काम पावता तेका लागून म्हाका विश्वास आसा लोकांचेर की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सिंबॉल जरी नसले जाल्यार इंडिविज्युअल सिंबॉलाचेर जे कॅन्डिडेट आमचे नारायण चर्नेलकर आसा हे निवडून येतले अशें म्हाका लोकांचेर पूर्ण लोक सगळे एकमतान हाडटले। हेका लागून लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी आमचे कॅन्डिडेट निवडून येतले। आयज लाटंबारचे पंचायतीचे बाय इलेक्शन आसा। वॉर्ड नंबर क्रमांक 3 हेचेर हांव इलेक्शन लढयता। ही जागा खाली जाल्ली आसा तेन्ना पद्माकर मळीक विंगसान झडपी जाल्लो आसा ते बाय इलेक्शन तेचेर हांव इलेक्शन लढयता। आमचे फूल वोटर आसा 686 वोटर आसा आनी लोकांनी म्हाका सांगलां की तूं बारीक सारीक कामां करता तेन्ना तूं आतां फुडें सर आमी तुमच्या वांगडा फाटल्यान आसा आनी झडपीचो म्हाका सपोर्ट आहा। हेतून कांय शंका ना। आनी आमदाराचो सपोर्ट आसा, पार्टीचो सपोर्ट आहा। म्हणजे तुजो विजय निश्चित आहा? म्हाजो विजय निश्चित आहा, एक कांय दुबाव ना। पण म्हाका एक सांग पळय आतां आनीक कोण कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन? आनीक म्हाज्या ऑपोजीट रघु कोडकर म्हणजे दोगूच जाण आहात? 2 जाण आमी आसा। म्हणजे तुजो विजय? म्हाजो विजय निश्चित आसा। आनी सकाळच्यान आतां वोटींग सुरू जाला, कशें आसा? स्लो वोटींग आहा पूण एक वोटींग 85 तरी 83 जातली। 85% जातले? म्हाका आशा आसा कारण हांव लोकांची बारीक सारीक कामां घेवन प्रत्येकाच्या दारार गेल्लो आसा। तेंच्यांनी सांगलां की तूं इलेक्शनाक हे निश्चित येतलो निवडून, हेतून कांयच दुबाव ना। हांव रघु कोडकर लाडफे वॉर्ड नंबर 3 लाडफे लाटंबारचे ग्रामपंचायत लाडफे बिचोली गोवा। हांव बाय इलेक्शनाक फॉर्म भरलेले आसा म्हणल्यार पंचायती खातीर। तेन्ना म्हाका सगळ्या म्हज्या गांवांतल्या सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद आसा आनी तेंच्या खातीर हांव सदांच म्हजे प्रयत्न करतलो अशें सांगून दोन म्हजे शब्द तुमकां निवडून येतलो विश्वास आहा न्हू? हय।